आतां पावलो हे भाशेन आत्यार जालो. आदीं तो नेम शिस्त पाळटालो, पूण मागीर पवित्र आत्म्याचे पावंड्यात तो चडलो आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन सगळें करतालो. जेजू तेच भाशेन आमी पळयलां, ताका अभिशेक केलो कोणेन? पवित्र आत्म्यान. ताका मागलो आनी हे भाशेन पवित्र आत्म्यान भरोवन तो उलयतालो, सगळें करतालो. तो कितें म्हणटा आमकां? हांव केन्नाच एकसुरो ना. बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा. आमी केन्नाच एकसुरी ना. जेजू आमच्या सोबे आसा आनी जेजू बरोबर बाप आसा आनी पवित्र आत्मा आसा. तर पवित्र त्रित्वी आमचे भितर जियेता. ताका लागून आमी केन्नाच एकसुरी ना. पूण देवाक जाय पळय तशें तो आमकां वापरूंक शकता. आमी किरकोळ पूण खेरीत सांदे जेजूचे कुडीचे. आमी सगळीं जाणां हांगसर आसा ती जेजूक हांगसर हाजीर करता, पूण प्रत्येक जाणां आपले आपले वतीन. ताका लागून आमी तुळना करूंक फावना, कंपॅरिजन करूंक फावना. तें बरें आहा, हांव बरो ना, ती बरी ना. आमी सगळीं एक जेजू सोबे कुडीचे सांदे. कुडी तशें आमी भेदभाव करिना. आमी सगळे एक. ते भाशेन जेजू सोबे आमी सगळीं जाणां एक. आमकां कितलें जेजून सांगलेलें आसा, कळयल्लें आसा. तर आमी तें पाळच्याक ताचोच पवित्र आत्मो मागया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता. सुस्कारान आमी ताचे सोबेन दवरता, पूण हें सगळें पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान घडटा. कित्याक सुस्कार जावन आसा स्वास, आनी स्वासांतल्यान आमकां पवित्र आत्मो मेळटा. सगल्याक आसा, पूण ताका हे भाशेन आमी अणभवूंक जाता जेन्ना आमी जेजूक आमचो मास सेंटर करून जियोंक लागता. तर आमी आतां आमचे हात जोडया. कित्याक हे भाशेन हात जोडले म्हणटच जी शक्ती देवाची आमचे भितर आसा ती आमकां पेकोवणी हाडटली. कित्याक जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना आमी खूब फाटी भितरल्यान रागाबरीत जावन भिरांतीन जिवन हे सगळे आमचे सगळें नेगेटीव तितलें घडोवंक लागता. आमची भावना पॉजिटीव न्हय, नेगेटीव आसता. हाचो परिणाम मागीर आमचे कुडींत आसता. ताका लागून आमकां ही सगळीं दुयेंसां जातात. हें सगळें भितरलें आमचें जिवीत जें आसा, ह्यो आठवणी ज्यो आसा त्यो आमी जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी आमकां भितरल्यान सुटका मेळटली. आनी जेजू जो आमचे सोबे आसा तो पोरजळूंक लागतलो आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी. कित्याक ताचे कुडीचे नीज सांदे जावन आसा आमी. आमेन.